तुझे सोची आल्या दुनिया मोजो तुझी मागू कामकाज आयकतोर तुझा सोमेसाची दोन बागोय गरज आमची दोन बागोय गरज आमची तुझे सोची आल्या दुनिया ओ बंधू गावय मार्गा गावतून आदर देवा तुझी सोमेसाचेर काकुतीची सोमेसाचेर काकुतीची सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका विशेष करपा दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां सपून गेल्ल्या आमचे भयणी पावलिना वाज हिच्या आत्म्यांक तशेंच सपून गेल्ल्या आंतोनियो जुजे आनी स्टेला फ्लोरिंडा दा कोस्ता हांच्या आत्म्यांक तांकां सासणाचें जिवीत पुनर्जीवनपण आमी मागुया. तशें मागुया आयच्या दिसाक आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमता सावियो रायन डिसोजा तशेंच आमची भाव भयणां आपल्याचे लग्नाच्या दिसाचो उगडास करता वेडिंग एनिवर्सरी संभ्रमतात. डॉमिनीक आनी एनी फेर्नांडीस डायगो आनी कायताना मारिया फेर्नांडीस तशेंच आपल्याची 25वी लग्नाची दीस संभ्रमता 25th वेडिंग एनिवर्सरी. सिप्रियानो आनी नासिता गोम्स हे आमच्या भाव भयणां पासत देवाक दिनवासुया आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कितलीं वायटोवी आसूं आमी देवाक मानोना तसलीं मनशां जावं देव आमचें सगळें सोंसणीकाय दाखयता. ही टॉलरेट्स आमी ताची मोगाची भुरगीं जावं तो आमचें सगळें दोळ्यार दाखयता. आमी सगलीं मोगान जिवंक ताचे इश्टागोतीन वाडूंक आमकां उलो करता. हें देवाचें देणें आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक ताचो आदार मागता आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सर पुरिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यो. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुजी ओगोणीत पदवी भोव कोण पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणें दिवं तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदांच कोणवळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळ्या काळजान अंतरेकून सर्गीचें सूख आमी जडुशें कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. झकार्यासाच्या पुस्तका वेले वाचप. दोलबारांचो सोर्वेस्पोर अशें सांगता, आनीकूय पोरसां आसतल्यो आनी जायत्या शारांच्या नागरीक आनी एका शारांतलो लोक दुसऱ्या शारांत वचून म्हणटलो, येयात, सोर्वेस्पोराचो उपकार मागूंक वचुया आनी दोलबारांच्या सोर्वेस्पोराक सोदुया. हांवूय वेता. आनी जायत्यो पोरसां आनी पदवेदार राष्ट्रां जेरुसल्याक दोलबारांच्या सोर्वेस्पोराक सोदूंक आनी सोर्वेस्पोराचो उपकार मागूंक येतली. दोलबारांचो सोर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसांनी सोर भासो उलयतल्या राष्ट्रांतल्या 10 मनीस एका जुदाच्या कोबायेक धरून म्हणटल्यो, तुमचे कडेन देव आसा म्हूण आमकां गमून आयला, म्हणटच आमी तुजे बरोबर येवंक सोदता. देवाचें उतर. देवाचे वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देव आमच्या सांगाता आसा. परतून म्हणुया, देव आमच्या सांगाता आसा. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सोर्वेस्पोराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारा नगरां परस सियोनाच्या दारवट्याची तो चड अपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं जायते ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा. जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. म्हाका वळखून बसतल्या मदें राहाब आनी बॅबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथियोपिया त्या शारांक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसा तितलीं शारां तिचीं बाळां. ताणेंच बोवडत्या देवान सियोनसार तीर करून दवरला. जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. पोरसांच्या पत्र्यार सोर्वेस्पोर अशें बरयता, अमकी अमकी पोरसां ह्या शाराक जल्मली आनी ताचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले, म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक तिकाण. जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. सगळीं उबी रावया. सोर्वेस्पोराक चोयचो, सोर्वेस्पोराक चोयचो, सोर्वेस्पोराक चोयचो, सोर्वेस्पोराक चोयचो. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. Sorves Sorvispo तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका बरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोमिया.
जेजू स्वर्गार उबारून वरचे दीस भरून येताले तेन्ना ताणें जेरुजाल्याक वेचे म्हूण आपलें मन थारायलें आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले. ताचे पासत तयारी करचे खातीर ते वचून सामारेकाराच्या एका गांवांत भितर सरले. पूण जेरुजाल्याक वचूंक ताणें थारायल्लें देखून हांणी ताका येवकार दिलो ना. ते पळोवन ताच्या सिसांनी जाकोबान आनी जोआवान विचारलें, सायबा, तांकां लासून उडोवंक हुकूम घालूंक स्वर्गा वेलो उजो आमी देंवयलोलो तुका जाय? आनी ताणें तांकां बोबाट केली आनी ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वगांडी तुका क्रिस्ता. स्टानो देवाच्या उतरांतल्यान आनी भोव करून शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां दोन वस्तू आमच्या जिवितान आपणावंक मागता. एक जावन आसा इश्टागोतीचें नातें आमी जोडूंक, इश्टागोत आमी सांबाळूंक, संबंदान जिवंक हुस्कायता. आनी दुसरे सुवातेर जेजू आमकां आमच्या जिवितांत सोंसणीकाय आपणावंक, खंयसर वयर सकला जाता कितें आमच्या मनांत वचना तेन्ना आमी तें टॉलरेट करपाक जेजू आमकां उलो कोत्ता. शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ते भशेन जेजू जेरुजाल्याक वचपाचें थारायता. जेजू गालिल्याक आसलोलो आनी गालिल्याक जावन जेरुजाल्याक वचूंक सामार्याचे वाटेन वचूंक गेले जाल्यार तांकां बेगीन वचूंक जातालें. शॉर्टस्ट रोड जावन आसलो. हो रूट घेतालो, हो रोड थिंग घेतालो वाट ती जावन आसा शॉर्टस्ट गालिल्याक जावन जेरुजाल्याक वेतली जाल्यार सामार्याचे वाटेन गेली जाल्यार बेगीन पावताली. शॉर्टस्ट रोड आसलो. पूण आमी जाणा ते भाशेन आनी आयकलां ते भाशेन सामारेकारांक आनी जुदेवांक पडोन नासलें. जेरुजाल्याक रावतल्यांक ह्या जुदेवांक आनी सामारेकारांक पडोन नासलोलें. तांचे भितर व्हडली दुस्मानकाय आसलोली. आनी कोणूय एक जुदे सामेरांत आयलो जाल्यार आनी तो जेरुजाल्याक वेता जाल्यार ताचे लागीं ते उजोत कोत्ताले, ताका ते मारताले, ताका आपल्या गांवांत घेनासले, तांकां ते परतिताले. इतली व्हडली तांची दुस्मानकाय. आनी जुदेव लोक सामारेकारांक लागीं घेनासले. केन्ना केन्ना हे सामारेकारांक लोकांक सुण्या बरी कंपेर कोत्ताले. इतली की तांचे भितर इतली की तांचे भितर झगडी आसलोली, दुस्मानकाय आसोले, एकामेकाचे दुस्मान. आनी असलें आसतना जेजू तांच्या गांवांत वचूंक रावंक पळयता. देखून तयारी करूंक लायता. जेजूचें नांव ताणें आयकल्लें आसतलें कित्याक जेजून जायत्या जाणांक बरीं केल्लीं. आनी जेजू एक प्रवादी म्हूण लोक मानून घेतालो. ताणीं मिलाग्र्यो केल्ल्यो तेवूय ताणीं आयकलां आसतलें. पूण आमी जाणा ते भाशेन जेजू थंयसर येता एक जुदेव म्हणून ती ताका घेवंक सोदिनात. कित्याक तांचे भितरलीं थोडीं जाणांचें मन जाल्लें आसा घेवपाचें, वा थोड्यांचें मन जाल्लें आसा नांव घेवपाचें. तांचे भितर घोडी उजोत जाली आसतली. देखून तांचे परंपरे प्रमाणे आनी चाली प्रमाणे ताणीं जेजूक नांव घेवचो अशें थारायलें. जेजू तांच्या गांवांत वचून एक इश्टागोतीचें नातें जोडूंक सोदतालो. जी दुस्मानकाय तांचे भितर आसलोली
तांचे भितर आसो ती काबार करूंक सोदतालो, इश्टागोतीचें नातें जोडूंक सोदतालो. इश्टानो, घोडये असल्या गोंदळाक आमी सांपडटा. कोणूय भायलो मनीस आमच्या गांवांत रावूंक आयलो वा आमच्या वाड्यांत रावता त्या मनशाक घेवंक भोव आगोडायचें जाता. त्या मनशाक सगळें आमी जाय ती किकोत कोत्ता. अदी करून गांवांनी रावता तेन्ना रिमोट एरियाज रावतात थंयसर कोणूय तरी भायलो आयलो जाल्यार ती गांवची मेंटेलिटी आमचे भितर येता आनी त्या मनशाक सोंपेपणी घेना. देखीक उदाहरण, जेन्ना गांवांत सायबीण भोंवता, घरांनी सायबीण भोंवता, ती सायबीण जो कोण दुसरो मनीस आयलो जाल्यार ताका सट करून दिवंक सोदिना. कित्याक त्या घरांत रावन ती आमच्या घरांत पावोंकूच जाय. तो पोरको, तो दुसरो आयलो तो भायलो, ताका सोंपेपणी दिनात वो मानून घेनात. दुसरें केन्ना एक परब जाता, वाड्यान परब जाता वो गांवांत परब जाता तेन्ना त्या मनशाचें केन्ना डोनेशन पासून घेनात. हे भाशेन भायरायतात, पयसायतात. ताचें सगळें इश्टागोतीचें नातें बांदूंक ह्या त्या कुटुंबाक सगळें इश्टागोतीचें नातें बांदूंक आमकां भोव आगोडायचें जाता. आनी जेन्ना असलें घडटा तेन्ना आमी पळयता जेजूचे सीस रागार जातात आनी म्हणटात, आमी स्वर्गा वेलो देव उजो ह्या गांवचेर धाडुया. तुका जाय जाल्यार आमी हो उजो घालता, प्रार्थना कोत्ता आनी उजो घालता. इतलो तांकां राग येता कित्याक जेजूक मसायाक ताणें आपल्याच्या गांवांत घेतलो ना म्हूण देखून. कोडी दिसांनी पळयल्लें आसतलें ती अंजिराच्या झाडाची खबर आमी आयकता. जेन्ना फळ मेळूंक ना तेन्ना ताचेर शिराप घातलो आनी उजो धाडून हें अंजिराचें झाड काबार केलें, ताजो धूर गुबूर जालो. तेजे भाशेन सिसांक दिसलें आसतलें आमकां आतां शक्ती आसा, आमकां पदवी आसा, कित्याक जेजून तांकां पदवी दिली देंवचार काडूंक, पिडिवतांक आनी वायटाकारांक बरी करूंक. आनी आतां आमी अशेंच करुया, तांचो भस्म करुया अशें की तांकां दिसलें. तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, तांकां बोबाट करता. बोबाट करप म्हणजे तांकां थोडायता, तांकां तापयता. अशें करचें न्हय म्हूण तांकां सांगता. ससणीकाय सांबाळूंक हुस्कायता. इश्टानो, एब्राहम लिंकन आमी जाणा व्हडलो प्रेजिडेंट तो. ताच्या काळार नांव आसलेलो मानादीक. ताचे बरोबरचे आसले जायते पावटी ताका किकोंत कोत्ताले, ताच्या तोंडार मारताले. कित्याक एब्राहम लिंकन आपल्याच्या इश्टां सगळें उजोत करिनासलो, झगडी करिनासलो, वॉर करिनासलो, पूण तांकां तो मोगान घेतालो. आपल्याची इश्टां कशी घेतालो, ससणीकाय दाखयतालो, टॉलरेट कोत्तालो. देखून ताचे सांगाती जायते पावटी ताचेर निराशे जाताले. पूण आमी जाणा ताचे हे वागणुकीक लागून ताचे दुस्मान आसले ते इश्ट जाले. टॉलरन्स हो जावन आसा व्हडलो गूण बचूंक असो आमकां. अदी करून आमच्या कुटुंबांनी आमी जियेता तेन्ना वयर सकला जाता तेन्ना टॉलरेट करप, ससणीकाय दाखोवप चड गरजेचें. कित्याक ताची फळां रुचीक, गोड. आनी हेंच जेजू आमच्या जिवितांत आयज आपणावंक आमकां हुस्कायता. आमी ससणीकायेची जावंक टॉलरेट करपाक. अदी करून जेन्ना आमच्या मनांतलें दुसरो आयकोना घेना, तो म्हजे मना प्रमाणें चलोना तेन्ना आमी ससणीकाय दाखोवंक आनी दुस्मानकायो आसा त्यो आमी पयस करूंक, इश्टागोतीची नातीं आमी जडून हाडूंक. हीच कृपा आमकां सगल्यांक आयज मिसाचे भेटेन मागून घेवया.
भेटवणीच्या वेळार गायन गावया. भेटोयता ही आमची दाना. C11 पेज 32. C11 पेज 32. भेटोय आमची दाना त्याच बरोबर आमची चितना मानता तो स्वीकार वरदाना बोधो सोम्या आमची मोना हिता तुका फुला पोळा बोधो आमची शेता मोडा उत्तर कोच्या गोदीन मोना मागता आमी तुझी वाणा भेटोय दावी आमची दाना त्याच बरोबर आमची चितना मानता तसली कोर वरदाना बोधो सोम्या आमची मोना. म्हज्या भावभणेदो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन कोणवळ्या देवा आमी तुका बोपता तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्याची निरोंतरी वावती जोर. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सव्य असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा सोर काळें सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या बाबाट्यान ताचें पुनः जिवंतपण परगोडटा. तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच वरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबा ताचो गुड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक कासींतले पियेता. तितली पावटी तूं वय बाबान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सणूची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो परमसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची, आज आपल्या लग्नाचो रुपया उत्सव समारंभतल्यांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय संगती, तिचो पोती भाग्योन तुजे भाग्यवन दोनबूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या जिवितान आमी इश्टागतीचें नातें घडोवन हाडूंक आनी एकामेका सगळें भोंवता चलता आसतना आमी सस्निकाय दाखोवंक आदार मागून जेजून शिकयलें मागणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलाल्यांक मोक्षितां तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाट्टान बरभाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर पातकांनी सिटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. जेजून आमच्या सम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो तो जो जेजू आमचो सरमंडार आमचे सगळें इश्टागतीचो संबंद बांदून आमच्या काळजान येता. आमकां तो इश्टाग करता. सगळ्या बाबाठान विस्वासान ह्या सम्याक येता ती सुभागी. सम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. कोमण्याच्या वेळार गायन गावया. सर्गी उंडो जेजून दिलो. D40 पेज 69. D40 पेज 69. Jesus.
वाचलो आमचो जेजू जेवण जालो आमची ओतमी भुके पावलो ये जेजू वेगी तुये ओतमा तुका येवूक रावता ये जेजू वेगी तुये ओतमा तुका येवूक रावता सुर्गी जेवण जेजू दिता आपली कुडवास समोर बिता देवा मेळ्ळो आपूण जाता आमा मनशाक गावून दिता ये जेजू वेगी तुये ओतमा तुका येवूक रावता ये जेजू वेगी तुये ओतमा तुका येवूक रावता उभी राहूया प्रार्थूया जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोद जावं जशें हे रितीन जेजूचें मरण संभ्रमूंक तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशें स्वर्गांत ताच्या वैभवतांतूय आमकां वांटो मेळूं ह्या मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Amen. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार So